कालचो दीस म्हटल्यार भारतीय इतिहासांतलो काळो दीस, कारण भाजपा लोकशायेचो खून करीत आसा अशें विधान दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. विरोधी पक्षांतल्या आमदारांक फोडून मुखेलमंत्री ऑपोजिशन सोंपोवपाक सोदता असो आरोपूय सार्दिनान केला. Yesterday was a black day in Indian democracy because BJP is murdering democracy throughout the country. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां, तूं कोत्ता तें एकदम वायट आनी तुवें तरी चिंतलें की इकरांतले 8 जाण गेल्यार ऑपोजिशन मन जातले म्हूण ना. हे 8 जाण फाटल्या असेंब्लीकूय मनी आहले आनी त्या जाणांनी जे आतां वचूंक ना तांकां हांव पोटगी दिता, कित्याक तुमची ड्युटी केली म्हूण. आनी फाटले फावट तुमी जायते इश्यूज रेज करून तुमी ह्या सरकाराक एक्सपोज केल्लो आसा. एक आमचो रेजिनाल सदां उलोई, पूण आतां ताजें ओंठ शिवलेले आसात. गेले ते पाट तो बीजेपी हो तो 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर सदांच उलोई, पूण आतां ताजें तोंड बंद पडलें. हांव ताका आनी हेराकूय सांगूंक सोदतां, लोक तुमकां बोगसीचो ना. तुमी तरी लोकांक फटयले आनी वतात ते गांवची उदरगती पासत. आमी पळयले, आमी ऑपोजिशन जावले, मंत्री जाले, चीफ मिनिस्टर हारलोले आसात, मिनिस्टर हारलोले आसात. फाटले फावट जे 10 जाण गेले तांतले 7 मिनिस्टर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हारले, ओन्ली ते जाण जिखले. तुमकांय हांव सांगूंक सोदतां, तुमकांय तेंच भोगतलें.